पयलीं हांव गेल्लो हाका MG पार्टीचें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें सांगे हॉस्टेज पूण ते नंतर जे MG पार्टीचे हे कांयच ना आनी आज BJP पार्टीची पळयली जाय स्टेट लेवल पार्टी म्हणून एक बरें ऑर्गनायजेशन लोकां पर्यंत जे BJP पार्टीचे काम हे कार्यकर्ते लेवल चालू आसा हितूंतल्यान हांवें ठरयलें की जी बरी पार्टी हांव पयलीं BJP पार्टीचो 2 टर्म इलेक्ट जाल्लो थ्रू BJP पार्टी मार्फत पूण मदले काळ काही कारणास्तव हांव हे रावलो आनी ते नंतर हांवें आतां ठरयलें की परत भारतीय जनता पार्टीचे जे काम ऑर्गनायजेशन पळयलें जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचे जो आज सरकार म्हाका दिसता 2002 जो आमचो स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर यांची मार्फत या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जी कामां केल्यात ज्यो स्किमी केल्यात जो ऑल ओव्हर डेव्हलपमेंट केला आनी हो असोच आज पर्यंत हे जे काम आसा म्हाका दिसता स्टेटीचो डेव्हलपमेंट स्टेट लेवलाची जी लोकांसाठी जी कामां आसात ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसात त्यो व्यवस्थीत आज मेळत आसात आज आयचो जो सरकार आसा ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ही जी हे आसात ते लोकां पर्यंत हेचो लाभ लोकांक मेळत आसा हे साठी हांवें परत ठरयलें की भारतीय जनता पार्टी ही एकच पार्टी म्हाका दिसता की लोकांचे जे हे आसा हे लोकांक एक बरें प्रशासन दिवपाक जावं बरी सेवा दिवपाक ही पार्टी हे आसा त्या तुमचे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जालें तुमचे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जालें काय म्हणटात हांवें ऑलरेडी धाडून दिलें आतां पार्टी ते हे करतले अजून काय म्हाका मेसेज हे जालें ना परत पार्टी थ्रू इलेक्शनाक वचपाची इलेक्शनाक रावपाची तयारी आसा ना सद्याक हांवें आतां इलेक्शना हे विशय आसता मुखार आसा इलेक्शन इयर आसता फुडें आसा तेजेर काय अजून पर्यंत आमचे म्हाजे हे ना आतां सद्याक पार्टीचें काम हे आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर करपाचें म्हणजे आसा So you were not happy with MGP party? आतां MGP पार्टीचे उलोवन काय हे ना हांव हॅप्पी असो ना पूण हांव जेन्ना जे इलेक्शन हे केलां कॉन्टेस्ट केलें त्या नंतर ह्या पार्टीन म्हाका एक सादो केन्नाच फोन तेंचे ऑफिसर फोन जावं केन्नाच एक कॉन्टेक्ट पार्टी लेवलाचे कांयच म्हाका हे केलें ना तो जो आतां आफ्टर इलेक्शन कांयच संपर्क म्हणटा ना काल एक डिसिजन जालें फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक कोवीड हॉस्पिटल करपाचें म्हणून आनी तितून MGचो लिडर सुदीन ढवळीकरान थंय वचून अपोज केलो तेजेर तुमकां कितें त्या हेजेर हांव आतां तेणी कित्याक अपोज केला कितें म्हणटा तेजेर हांवें कांय हें केलें ना तेजेर हांव स्टेटमेंट करपाचें ना तुमकां दिसता की फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक कोवीड हॉस्पिटल केलें जाल्यार लोकांक फायदो जातलो आतां ते कित्याक अपोज करतात हां तेजी जाणीव म्हाका कांय येना न्ही ते हॉस्पिटल एक्चुली आज जी ही परिस्थिती पळयल्यार दिसाक ह्यो केसीस वाडत आसात पूण हे जे पेशंट आसा खंय ते तेंची अरेंजमेंट करपाक जाय न्ही गव्हर्मेंटान आतां हांगा कित्याक विरोध करतात तो एक्झॅक्ट म्हाकाय कांय खबर ना तेजेर हांवें कांय कॉमेंट्स करता